मोगाच्यानो आमी माय म्हयन्यांत आसा. माय म्हयन्यांत मरये विशीं नियाळचें, फायद्याचें आनी आमकां आत्मीक रितीन गरजेचें म्हूण म्हाका भोगता. साल्वासावाच्या चरित्रेंत मरयेक एक विशेश मान आसा, जागो आसा आनी पात्र आसा. आनी हो विविध पवित्र सभेनी समजल्ली रीत मात्र विंगड आसा. मरी देवपुताची आवय, ती आंवकवार, ती देवमाता अशें म्हणून सक्कड क्रिस्तांव जेजू कोण पात येतात ते तिका मान दितात. तरी थोडे पवित्र सभा तिका चड मान दितात आनी थोडे पवित्र सभा तिका उणो मान दितात. जराल रितीन सांगचें तर मरयेक सक्कड क्रिस्तांव जेजूच्या पटलावदार मान दितात. पवित्र सभा म्हणटा आसतना आमच्या मोतीन येवचें चिंतप केवल कातोलीक पवित्र सभा, रोमी पवित्र सभा, पूण पवित्र सभा म्हळ्यार ताच्या की विशाल अर्थान आमी समजूंक साधन करचें गरजेचें. मरये विशीं उलयता आसतना आनी पवित्र सभे विशीं समजत आसतना म्हज्या ह्या नियाळाक हांव जेजूच्या पटलावदारा मदें क्रिस्तांवा मदें चार वांटे करूंक, ह्या चार विभाग करूंक कशें व्हरता. पयलो आसा कातोलिकांचो, आमचो. दुसरो आसा ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा. तिसरी आसा प्रोटेस्टंट या प्रोटेस्टंटी म्हणयत. आनी चवथो विभाग आसा हेर सक्कड पंगड. आजकाल येणे जाणे जायते ते आसात आनी जायते फावटी मरये विशीं ते विविध चिंतप दितात. आमचे जायते क्रिस्तांव, कोंकणी क्रिस्तांव ह्या विशीं तवळ तवळ सवालां विचारतात. ते पंगडाचे मरयेक मान दिनात, पातयेनात म्हणून आमी थोड्या फावटी उलयल्लें आसा. आतां मरयेक हे सगळे पवित्र सभेचे सांदे कशें मान दितात, कितें मरये विशीं चिंतात, ह्या विशीं मोठवें चिंतप हांव तुमकां दिवंक कशें व्हरतां. मरी देवपुताची आवय म्हणून सक्कड पातयेतात. पूण कातोलीक क्रिस्तांव मरयेक विशेश मान दितात. आमी आंवकर सायबिणीक आमच्या पवित्र सभेंत एक मानाचो जागो दिला आनी मरी आमकां सदांच जाय म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत हाडलां. मरयेचें भक्तीपण कातोलिकां मदें विशेश आसा म्हणयत. आमी मरये विशीं 4 सतां पातयेता. मरी सदांच आंवकवार, मरी देवमाता, मरी निश्कळंक गर्भ स्वभाव आनी मरी सर्गार गेल्ली, ह्या सर्गार वेल्ली स्त्री म्हणून आमी सत मानता. तिची फेस्तां आमी धाराळ करता. आयल्या वार एका पुस्तकांत वाचयल्ल्या प्रमाणे मरयेची 600 फेस्तां आसात खंय. तिचीं गितां आमी जायतीं जाणाव आनी ती आमकां मोगाची. तिची नोवेनां विविध मरयाळ नोवेनाक आमी वेताव आनी ती आमकां मोगाची आसा. पूण शेतां भारतांत आनी हेर गांवांनी, क्रिस्तांव गांवांनी नांव वाडदीक आसा. लुट्स, फातिमा आमच्या गांवांत वेलांकणी. म्हज्या जाणवाया प्रमाणे इटलींतच 2000 मरयाळ पूण शेतां आसात खंय. त्या शिवाय मरयेक समर्पिल्ल्यो इगर्जो, देव मंदिरां जायतीं आसात. आमच्यात कोडयाळ देसिजेंत 3 वंटो सुमार 35 देव मंदिरां, इगर्ज्यो मरयेक आमी समर्पिल्यात. मरयेच्या नांवान कितले धार्मीक मेळ आसात, संस्थे आसात, मरयाळ ग्रोट्टे आसात, मरयाळ धार्मीक मेळ आसात, लिजनां आसात, मरयाळ म्हयने आसात, मरयाळ दिसवणे आसात आनी मरयाळ साहित्य कितलें आसा. 16व्या शतमानांत कोड्याळकारांक ह्या कोंकण कळावळीचेर भावार्थ प्रगट जाता आसतना, सुवार्थ प्रसार जाता आसतना थंयतावन युरोपांतावन आयिल्ले मिशनरी मरयाळ चिंतपाचे
प्रोटेस्टंट पंगड तेदोळ जाल्लो मात्र आनी प्रोटेस्टंटांनी जायत्या कातोलीक संप्रदाया विशीं सवालां केल्लीं आनी तातूंत मरयेचें सवाल मरयेचो विशय आसुल्लो देखून कातोलिकांनी मरये थंय चड भक्तीपणां आदारलें आनी त्या चिंतपान आमकां सुवार्ता प्रसार जाल्ली ह्या वरवीं आमच्या कोडयाळ दियेसीचीं जायतीं देव मंदिरां इगर्जो मरयेक समर्पण दिल्ल्यो आसात शहरांतल्यो विशेश जावन आनी मरयाळ भक्तीपण आमच्या गांवांत आमच्या प्रदेशांत जायतें जालें आनी ताचे उपरांत मरयाळ भक्तीपण विविध हंतांनी विविध रितींनी आमच्या थंय लोकां मोगाळ जालां पूण मरी जेजूची आवय देवपुताची माय हें सत आमी मानता आनी हें सारकें पवित्र पुस्तका प्रमाणे तें आसा पूण थोड्या फावटी आमच्या उलोवण्यार आमच्या पातयेण्यार एक चिंतप येता मरी जेजूच्या की चड पदवेदार मरी आमकां मागिल्लें दिता जेजू लागीं वेचें गरज ना अशें आमचें चिंतप आसा आनी थोड्या शिकोवणदारांनी हें दिल्लें आसा पूण दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेन थोड्यो संगती मरये विशीं स्पश्ट केल्यात एक जेजू आनी मरी हांकां तुटोंक नजो आसलो बांद आसा देखून एक मरयाळ पिंतूर आमी जेजू सवें पळयलें तर एक मरयाळ इमाज मरये जेजू बराबर आमी पळयली तर त्या दाळा तातूंत संपूर्ण येता कित्याक म्हळ्यार जेजूक आनी मरयेक तुटोंक नजो जाल्लो बांद आसा मरी आमचे पासत जेजू लागीं देवा लागीं विनाती करता मरी आमकां तांचे लागीं मागोंदाण दिता देखून मरयेचो पात्र दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेन स्पश्ट केला आमी लदीन म्हणटा आसतना म्हणटा आमा पासत विनाती कर देखून ती आमची विनाती करची व्यक्ती मरी आमकां समेस्तांक आदर्श प्रेरण सुवार्ता जियोंक आमकां एक मेलफांत यात्रिकांक बरो असो पवित्र सभेचो नवणो देखून क्रिस्त प्रधान चिंतप क्रिस्त केंद्रीत चिंतप दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेन आमकां दिलां आमी मरयेक कातोलीक मान दिता भक्तीपणा धरता पूण तिका आमी आराधन करिना आमी आराधन करचें देवाक मात मरयेक आमी मान दिता ना मान करता देखून हें चिंतप आमी स्पश्ट समजूंक जाय जेजू पयलो येता आनी जेजूक आमी आराधन करचें पूण मरयेक आमी मान दिवचो जायत्या फावटी प्रोटेस्टंटांनी सांगिल्लें आसा तुमी मरयेक आराधन करतात म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमच्यो इगर्जो आमचीं गितां आमचीं फेस्तां हें सगळें पळयता आसतना तांकां भोगतां जावंक पुरो आमी सक्कड मरयेक मान दिता जेजूक मान दिना म्हणून देखून आमी हें चिंतप स्पश्ट आमच्या मतींत हाडूंक जाय देवाक आमी आराधन करचें मरयेक आमी मान करचो देखून आमचीं फेस्तां आमचीं हेर भक्तीपणां आमी करची मरयेक जेजू थंय वचो जेजूची सुवार्ता जियोंक समजोवंक आमकां प्रेरण आनी आदार जावंक जाय देखून आमच्या मरयाळ भक्तीपणांत आमी एक मीत सांबाळूंक आसा विपरीत भक्तीपण आमी आदारल्यार जेजू खंय लिपोवन येता कोण ना आनी साल्वासावाची चरित्रां आमकां स्वस्थ समजना म्हणलें चिंतप येवंक साद आसा देखून जेजू पयलें येता सुवार्ता पयलें येता ताचे उपरांत येता मरी हें चिंतप आमच्या मदें स्पश्ट आसूंक जाय दुसरो पंगड ह्या दुसरी पवित्र सभा आसा ऑर्थोडॉक्स उदेंतीची एक पवित्र सभा अंत्योक शहर धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी आयकता पयलें एक प्रधान शहर थंयसर जेजूच्या पटलावदारांक क्रिस्तांव म्हणून नांव पडिल्लें आसलें आनी ते पुरातन संप्रदाय ते पाळन आसात पूण मरयेक आमी कातोलीक असो मान दिता तशेंच हो पंगड वा पवित्र सभा मरयेक मान दिता देखून तांचेच म्हणल्यार संप्रदाय आसात आनी हातूंत प्रधान विंगड पवित्र सभा म्हळ्यार रशियन ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सिरियन ऑर्थोडॉक्स हांच्या पैकी सिरियन ऑर्थोडॉक्स आमच्या काश्या आनी जेप्पो फिरगेच्या मदें एक तांची इगर्ज आसा मरयेक ती मान दितात ह्या पवित्र सभेंत मरी आनी जेजू सांगात आसात ह्या
सिरियन ऑर्थोडॉक्साक आयल्यावर सेमिनारिस्तां बराबर आमी भेट दिल्ली आसा आनी थंयसर तांच्या इगर्जेंत इमाजिनांत रुपणी आयकन्स आसात आनी हर एक आयकन आमी मरयाळ पळयल्यार ह्या इगर्जेंत या खंयच्याय उदेंतीच्या ह्या ऑर्थोडॉक्स इगर्जेंत पळयल्यार तातूंत जेजू आनी मरी सांगात आसात. जेजू मरीच एक पिंतूर एक रुपणें ना देखून वडोल सांगलो विशय आसा मरी आनी जेजू सांगात येतात आनी तांकां आमी विंगड करूंक जायना. ऑर्थोडॉक्स तांचीच म्हणली फेस्तां करनासात. आमची कातोलिकाची सगळीं फेस्तां तांच्या मदें नात कित्याक म्हळ्यार ही आसता ते पवित्र सभेंत युरोपांत आराम जाल्ली तांकां आनी ह्या फेस्तांक चड बांद ना. दाखल्याक दिवचें तर फातिमा सायबीण लूड सायबीण ही फेस्तां ह्या ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांवां मदें नात पूण तांचीच फेस्तां आसात. मरी देवमाता, मरियेचें लग्न, मरियेच्या मांताचें फेस्त, मरियेच्या आर्लुकेचें फेस्त असलीं फेस्तां तांच्या मदें धाराळ आसात. देखून ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव म्हणून आसात मरियेक मान दितात आनी कशें आमी कातोलीक ह्या सतांचेर पातयेता मरियाळ सतांचेर तशें तेय पातयेतात. देखून ऑर्थोडॉक्स आनी कातोलीक मरियाळ भक्त मरियाळ क्रिस्तांव म्हणून आमी समजोवचें. आनी आतां उरल्यात दोन हेर पंगड. प्रोटेस्टंट पंगड 16व्या शतमानांत आस्तमच्या पवित्र सभेंत रोमाच्या पवित्र सभेंत विंगड जाल्लो. तांकां मरिये विशयी न्ही हेर आनिकी जायतीं सवालां आसलीं आनी ताचे उपरांत तांचें चिंतप आसलें पवित्र पुस्तकाचेर. जें कितें पवित्र पुस्तकाचेर आसा जेजू आमचो सोडवणदार हें चिंतप तांच्या मतींत आयलें आनी खंयचें पवित्र पुस्तकांत ना तांणी तें नाका गरज ना म्हणलें चिंतलें आनी ताच्या विशीं चड गुमान दिवं ना. तरी सुरविल्ले हे प्रोटेस्टंट मुखेली सुदारक म्हणटा आज आमी जावं पुरो मार्टीन लुथर, झ्विंगली, कॅल्विन, क्रॅमर आनी हेर तांकां मरिये तें भक्तीपण आसलें आनी जें आज आमी पातयता तेय पातयल्ले तांणी बरयल्ल्या तांणी दिल्ल्या सेर्मांवांनी आनी तांच्या पुस्तकांनी तांच्या चिंतपान मरिये विशीं तांणी बरेंच उलयलां आनी बरेंच सांगलां. पूण उपरांतल्या प्रोटेस्टंटांनी आनी तातूंत उदेल्ल्या हेर पंगडांनी मरी आमकां तितली गरजेची न्हय. जेजू आमकां चड गरजेचो, तो संवसाराचो सोडवणदार, तो मध्यस्थ. देखून आमकां सांतांची मरियेची मजत गरज ना म्हणलें चिंतप हाडलां आनी ह्या कारणा वरवीं तांच्या मदें आजुनी मरियाळ गितां नात. खंय तांचे इगर्ज आसात ती देव मंदिरां मरियेक समर्पण दिवंक नात, मरियाळ फेस्तां नात, मरियाळ दिसवणो नात आनी तांकां ते गुमान दिनात. आनी तशें म्हणटा आसतना तांचें चिंतप मरिये विशीं चड विपरीतय ना आनी चडय ना. पवित्र पुस्तकांतच मरियेचो पात्र जेजूची आवय जावन थोडोच आसा. देखून ते म्हणटात जेजूची आवय मरी आमी तें पातयेता. जेजू मरिये वरवीं जल्मलो तें आमी पातयेता पूण उरिल्ल्यो संगती उपरांत आयिल्ल्यो त्यो तितल्यो गरजेच्यो न्हय. देखून त्या विशीं ते गुमान दिनात. देखून आमी थोड्या फावटी सांगचें आसा ते मरियेक मान दिनात म्हणा बरें आमी दिल्ल्या प्रमाणें ते मान दिनात सारकें पूण पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें पाळटात. मरियेक देवाची माता जेजूची माता आनी तिचो विशिश्ट पात्र ते मानून घेतात. देखून आमच्या देव मंदिरान आशिल्ल्या प्रमाणें भक्तीपणां फेस्तां नासल्या वरवीं आमी चिंतूंक साद आसा ते मान दिनात म्हणून. पूण आयल्या वार मरिये थंय तांचें चिंतप बदल्लां आनी तिचो पात्र सोडवणेच्या चरित्रान ताणें मानून घेतला. तरी फेस्तां भक्तीपणां नोवेनां आनी हेर संगती नासल्या वरवीं इमाज्यो रुपणी नासल्या वरवीं आमी चिंतूंक साद आसा की ती मरियेक मान दिनात म्हणून. निमाणें आसा पंगड हेर क्रिस्तांव पंगडाचो. आजकाल असले जायते पंगड आमच्या मदें आसात आनी तांचो एक विशय आसा तुमी कातोलीक मरियेक विशेश मान दितात. मरियेक मान दिवचो गरज ना म्हणलें तांचें एक तर्क आसा. आनी जायत्या फावटी आमी चिंताव तांचें चिंतप सारकें आनी आमी मरियेक मान दिवचो सारको न्हय म्हणलें चिंतप आमच्या जायत्या क्रिस्तांवां मदें आयलां. देखून आमी चिंतूंक फावो पवित्र पुस्तकांत मरियेक मान आसा.
क्रिस्तांव संप्रदायांत मरयेक मान आसा आनी तिची फेस्तां तिची भक्तीपण आमी आदारता. मरी आमचे पासत विनाती करता, मरी आमची माय, मरी आमकां आदर्श, मरी आमकां प्रेरण, हें सगळें सारकें. देखून आमच्या मरयाळ म्हयन्यांत मरयाळ चिंतपांत ह्या आमी हें चिंतप समा स्पश्ट करया. मरी जेजूची माता, मरी पवित्र सभेची आवय. देखून तिची फेस्तां, तिची भक्तीपणां, तिची नोवेनां, तुजी रुपणी, हें सगळें आमकां आमच्या सडवणेचो मिस्तेर नियाळूंक, जेजूचो मोग करूंक कुमोग करता. मरयाळ एक उतर आसा खाना शहरांत, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. मरी आमकां कितेंच नवें सांगना. मरी आमकां कितें जेजून सांगलां आनी सुवार्थ्यांत आमी वाचता तेंच करूंक सांगता. ती आमच्या पासत विनाती करता आनी आमी सगळ्यांनी तिच्या भुरग्यांनी एक दीस तिच्या संगाता सर्गार आसूंक जाय म्हूण ती आशेता. तर जरा आल्तरान सक्कड क्रिस्ताच्या पाटलावदार सगळी पवित्र सभा मरयेक मान दिता. थोडी पवित्र सभा चड मान दिता आनी हेर तिका तितलो मान दिनात म्हणलें चिंतप आमच्या मतीन स्पश्ट आसूंक जाय. मरी आमची माता, ती आमच्या पासून विनाती करता. देखून आमी म्हणया, भगवंती मरये देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन.